न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान फर्स्ट सेशन चल्ला जो फ्रंटलायन वर्कर्सांक आसा. सेशन ऑलरेडी स्टार्ट जाला. आतां हें वॅक्सीन दितात तें कोविशिल्ड अजून पर्यंत 3 जाण जाल्यात वॅक्सीन दिवन. हें कोविशिल्ड वॅक्सीन पळय आसा व्हेरी सेफ आनी सगळ्यांनी घेवचें. आमचो डॉक्टर बशीत आसता की जावं पळय कोणाक एलर्जी जावं अशी कितें प्रॉब्लम आसा ती हिस्ट्री पयलीं घेता. कोवीस इंजेक्शन दिनात, वॅक्सीन दिनात. हिस्ट्री घेवन जावं पळय एलर्जी टायप ऑर प्रेग्नन्सी लॅक्टेशन अशी सारकी जावं रिसेंट इन्फेक्शन फिवर अशें जें आसता न्ही तांकां आमी दिनात आनी तांकां रिजेक्ट करतात. आनी बाकीची पळय नॉर्मल आसा तांकां आमी दितात. आनी हें सामकी सेफ आसा. सगळ्यांनी घेवचें कित्याक ताजे पासून आतां सद्याक तुमी जाणात पॅन्डेमिकान कितले त्रास जाले ते आमकां. हाजे पासून आमकां प्रोटेक्शन मेळटलें. आज फ्रंटलायन वर्कर्स स्टार्ट जाला फर्स्ट सेशन नॉर्थाक आनी सावथाकूय आनी अशेंच सेशन स्टार्ट जातलें. त्या बरोबरूच हेल्थ कॅर वर्कर्सांचे सेशन स्टार्ट आसात. आनी हें एकदां जवळ जवळ हांची वॅक्सीन सोंपलें म्हणटकच मागीर पब्लीक हेल्थाकूय बी येतलें लोकां खातीर. आनी अशे तरेन आमी पॅन्डेमीक आनी ह्या कोवीड-19 काबार करुया वॅक्सीन घेवन आनी बरें करून आमी लायफ जगुया.